माडयो पूर्ण इंदा ताळ्यांनी सुरंगारून आयतो केल्लो माटो. तेणें कुवाळेसो पळो आनी वर्णासो परमोळ. ओवळ्यांच्या वदनांनी दादोसकायेच्यो हांसो. सांप्रदायिक रोसाचो संभ्रम तो. घरच्या दुवेच्या रोसाक आयिल्ल्या नव्या सैऱ्यांक येजमान्यान मानान त्या माटवांत घेवन मुखल्या पंक्तीर अमानात कंद उरल्या बसकेर बसयले. रोस पुसून जातच व्हंकलेक अभिषेक करूंक तरणाट्यांनी धंयांच्यो पॅकेट्स भायर काडल्यो. फोटो व्हिडिओग्राफर तयार जाले. ओवळ्यांनी सयत हो मस्तकाभिषेक पिचार करूंक आपली मोबायलां वयर उबारून धरलीं. व्हंकलेक वेडो घालून धंय वचच्या गडीबिडीन एकल्यान पिंदून चिरडिल्ल्या पॅकेटींतलें धंय उसळिल्लें मुखल्या पंक्तीर बसून आशिल्ल्या नव्या सैऱ्यांचेर. येजमानाच्या तोंडा वयल्यो हांसो खिणान मायक जाल्ल्यो. व्हंकलबायेचें माथें पुसचे पयलें नव्या सैऱ्यांच्या आंगा वयलो रोस पुसून काडी जाय पडलो. प्रणाम वीक्षकांक, हांव मनोज फर्नांडीस आनी कार्मेल किरणाचें हें कार्य आसा लायट्स कॅमेरा अँड रिएक्शन. आज आमचे लागीं फिल्माची काणी ना. क्रिसमस आनी नव्या वर्साच्या तयारे सुवें काजारांचें सिजन सुरू जालां. फिल्मां पळोवंक पुरसोत तरीकय आसा. इसल्यान मुखामळा वयले मास्क हलटार सकलां निसरायतना तिसल्यान आयिल्ल्या इन्विटेशनांची आट्टी वोट जतेय आसा. खंयच्या कार्याक कोणें वेचे म्हूण तुमी लेक्काचार सुरू केल्यात न्हय. आपोवणें दिल्ल्या व्यक्तीच्या मोगान वा दाक्षिणेक लागून तरी मुखल्या दिसांनी सराग कार्यांक आमी वेतल्या. बर्थडे, घरांतोकाल, काजारां संवसारभर जातात. पूण आमी कोंकण करावळेच्या लोकांनी मात्र पाळची एक अपुर्बायची रिवाज आसा आनी तोच आयचो आमचो विशय मंगळुरी रोसाचो संभ्रम. नारळाची बोळी जरून येतात, गोगनाची तळी बोरून येतात. नारळाची बोळी जरून येतात, गोगनाची तळी बोरून येतात. उसायेचे मळप माटो वो जाता, लग्ना वेळासो आटो वो जाता. उसायेचे मळप माटो वो जाता, लग्ना वेळासो आटो वो जाता. रसा दिसा रसा दिसा, रसा दिसा रसा दिसा, रसा दिसा रसा दिसा हे. रसा दिसा रसा दिसा, रसा दिसा रसा दिसा, रसा दिसा रसा दिसा हे. आमच्या समुदायात रोस काजर केवळ वैयक्तिक नाही बगार सामाजिक संभ्रम. हातू मनीस परजळटा आनी मनशा संबंधी झळकता. लग्नाच्या रेस्पेराक वेच्या आदल्या दिसा वा त्याच सकाळी दायजी सैरे वाडागारांनी गुरकाराच्या मुखेलपणाकाल नार्ल कांतून वानांत वाटून गाळण काडल्लो आपट्टू रोस व्हंकले न्हवऱ्याक बँडाच्या नादान गरनाळेच्या आवाजासोवें पुस्सो आदी थावन देंवन आयिल्ली रिवाज. नारला रोस कूड नितळकन कात उजवाळायता, पिडा आडयता. अशें जाल्ल्यान व्हंकल न्हवऱ्याक रोसांत माखून पून उदकान न्हाणोवचें आशिल्लें आनी ताका अंकवारपणाचें अकरेचें नान म्हणटले. रोसातावन कातीक मेळिल्लो ग्लो वा परजळ बेगीनच मायाक जावन नजो म्हूण रोस लायिल्ल्या व्हंकल न्हवऱ्याक घरा भायर वताक वसोंक आडवारल्लें. आमचे मालगडे स्वंत कृशी भूंय नासता. गेणीक सागोळीकन वा कृशी कार्मीक जावन जीवन चरतले जाल्ल्यान तांच्या कुटुंबाच्या व्हंकले न्हवऱ्याक न्हाणोवंक आतांच्या परी साबू शाम्पू जावं, सोबोंग पावडर, मेकअप किट, फेशियल जावन नातल्लें. रिंगां, हळद, शिकाय सांगो धाडोवन आंगा माथ्याक लावन न्हांवचें आसलें. गाद्या मेर, कुमेर, शेण, सारें, गोबोर हांतूंत बुडोवन आशिल्ल्या तरणाट्यांनी तांच्या काजरा दिसा तरी कांय इल्लें सोबीत दीस जाय म्हणल्या कारणा खातीर क्रिस्तांव रोस आनी हिंदुवांची मेहंदी, हल्दी असली रिवाज सुरू केली. ह्याच कारणाक लागून व्हंकले न्हवऱ्या सांगता रोसाच्या चौकेर बसयल्ल्या देड्यांक देडयांकी आदीं रोस लायतले खंय. दुबळेकायेच्या त्या काळार सामान्य दिसांनी निस्पेस फेस्ता परबेक शीतकडी जेवतल्या लोकांक रोसा दिसा पळोव आनी वरणाचें जेवण हें सक्कड मांडून हाडच्या घरच्या येजमान्याक
कुमोक करचे इराद्यान दायजांनी आनी वाड्यागारांनी सांगाता मेळून नारळ तांदूळ रांदवई हाचें वजें बांदून संभ्रमाच्या थोड्या दिसा पयलेंच काजाराच्या घरा पावीत करचें आसलें. रोसाच्या सकाळी वाड्यागारांनी सांगाता मेळून दुकोर मारून शेजारच्या घरांत रांदपा आयदनां वाना आनी हेर गरजेच्यो वस्तू हाडून शिंदापकन आळ्यान वांटून रोशो घालून रोसाचें काजाराचें रांदप तयार जातलें. उपरांत माडयो चिर्न धरणीर घाल्ल्या कांब्यांनी बसून शिरोतीचेर रुचीक जेवण. ह्या बाबतींत न्हीद कळन मिनत काडिल्ल्यांक सोरो दिवची संवय आसली. थोड्यांच्या त्या संवयेक आज आमी संस्कृती म्हूण ओलायला ती आनी एक गजाल. आयिल्ली सैरी हप्तोभर काजाराच्या घरा तांबू मारतली अशें रोसाचें कार्य सर्वांक लागीं हाडून कुमकेसो सोडदोडीचो मनोभाव सोडोवचें अर्थाभरीत आचरण जावन आसलें. ताचे उपरांत आधुनिकतेचें वारें वळोवंक सुरू जातना आमच्या चिंतपांत जिवनशैलींत आनी आचरणांनी जायती बदलावण आयली. बदलावण वाडावेळेचो आनी अभिवृद्धीचो संकेत म्हणटात, पूण नव्या सावाच्या निबान रोसाची संस्कृती आसली ती आज विकृती जाल्या गी. आज आमकां पळोवंक मेळचें रोसाचें कार्य कशें आसता. आमची आर्थीक स्थिती जायती सुदारल्या देखून कुटुंबांतलें रोसाचें कार्य एक उत्सव तशें संभ्रमूंक आमी पेसाडटा. कार्याच्या कारभारांत कोणायच्या घरा जावंक ना तशें आमचें कार्य जायजय म्हणलें उतरां आयकूंक मेळटात. अशें हर एकल्यानी विभिन्न प्रयोग करून बसून कार्य विचित्र जाता आनी रोसाचो भोंगोस्थळ जाल्ले साबार धाकले आसात. सालांत ओवळ्यांनी भितर सरतनाच येजमान्या पयलें थंड पिवन घेवन रावल्लो वेटर वेलकम उलायका म्हणटा. प्लेटीक 1000 रुपयाचे की चड मोलां आसचीं लेखावरतीं पाकवाना खाण विबाडूंक आव्हान दितात. हायस्कुलाच्या भुरग्यां सयत ओपन बार कावंटर लागीं वचून आपलें ब्रँडाचें पिवन घेवचें आमच्या रोसाचें ट्रेडमार्क जालां. एक सोबीत रिवाज कशी मुखारून वरी जय म्हणून नेणा आसता. आदले रिवाजी आमच्या भुरग्यांक दाखयचे न्हय म्हणल्यार निभान सुरवातलो बाड्याचें वजें म्हणलो नाटक केटरिंगाचो पळोव तयार आसल्यारी परतून कुवाळो कातरचो तो ड्रामा. इतल्या सरबारायन कातरल्लो कुवाळो दुसऱ्या सकाळी कसऱ्या डब्यांत. वज्या वेळार थंय चलचें तेंडली बोबळी म्हणल्यार दोड्या अर्थाचें संभाशण. वज्या घरांच्या नासा वेळार कोणा एकल्याची लुंगी वोण काडचें तें पिशेंपण. जिनियर्स कान्यार बसनांतल्यान नारळ कांतोंक वत्ताय करचें. अशें कशेंय कश्टांनी कान्यार बसल्ल्यांक उठोवंक आनी 4 जाणांनी वेदीक वेचें. हें सक्कट आमच्या कार्यांत आसचें पोकळपण दाखयता. 12 देडयांक वेदीर बसून तांकां रोस पुसोवंक ना म्हूण एमसीन बोबाटल्यारी वॉटर पार्कांत खेळिल्ल्या परी तांकांय रोस पुसून सक्कड ओवळ्यांचो अमूल्य वेळ पाड करतना आनी अभिषेक म्हणून न्हवऱ्याक माडा मुळान बसून वा थोडे फावटी माटवांतच तांतयां मारून बियर वतना थंय आसले अक्रिस्तांव आमच्या कार्याक मोल बांदतात. ओव्यो रोसाच्या कार्याचो प्रधान वांटो. आजकाल पुल्लूबाई कात्रीन मावशी आयल्यानंतर रोस सुरू करया म्हणचे दीस. कित्याक तांकां सोडल्यार माटवान कोणाकी ओव्यो कळीत नात. 3 CD घालून संगीत कोवळ्यांनी रेकॉर्ड जाल्ल्यो ओव्यो आयकोवचें निर्भागपण आमचें. होकले न्हवऱ्याचे गुण गायन कन कुटुंबाच्या मंथनाची वडवीक उसान तांच्या मुखल्या काजरी जिविताक मार्गदर्शन दिवचो ओव्यांचो मूळ उद्देश. असल्या अर्थाभरीत रितीन आपणाची सवाय बुदवंतकाय दाखोवच्याक थोडे राखून आसतात. माईक वोण काण घेवन तरी कोण आसा कोण ना म्हणून परवा करिनासतना आपलें मेळ्ळें तोंड उगडतस पळोवंक सुरू जातात ताळमूळ नतल्यो पोजड्यो ओव्यो. ते कितल्या कीळ मट्ट्याच्यो गी म्हळ्यार फाटल्यान तावन कोणी 4 जाण विसेल मारतात तरी उरल्या सट्टांनी तकली पोंदा घालचें अनिवार्य जाता. आजकाल इंग्लिशांत ओव्यो रिमिक्स करूंक सयत सुरू केलां. तुमकां आनीकय नवें सांग जाय तर डेस्टिनेशन वेडिंग म्हणल्यार ट्रेंडाक लागून होकलेक आनी न्हवऱ्याक एकाच माटवांत रोस लावचो. होकलेच्या रोसाच्या क्लायमॅक्सान न्हवऱ्याची एक सरप्रायज एंट्री आनी काजाराच्या फर्स्ट वॉल्जाक ट्रायल म्हणले परी रोसाच्या माटवांतच होकल न्हवऱ्याचो नास. दार उलासचें म्हणल्या नांवान भयानक आवाजाचे फोगेट्यो फुटोवन लोकां सांगता देवाकी केप्पो करचें.
डीजे आनी बँडकारांक दोगांयकी आपोवन अप्रूप संगता मेळच्या सैऱ्यांक उलोवंक सयत कश्ट जावचे परी संगीत वाजोवचें हें सक्कड सदांचें जावन गेलां. सामाजीक कार्यांनी नेसाण जाय जाय पेल्याक देखीचें म्हणली उतरां आउटडेटेड जावन नेसाण आसा म्हज्या मर्जेचें म्हणली 21st सेंचुरीचे अलिखित नियम कार्यगत करच्यान आमचे समुदायाचो पात्र भोव व्हरतो. प्रायवंत आनी भुरगीं आशिल्ल्या कार्यांत वेळार जेवण दिनासता फ्लॅश मॉब आनी बॉलरूम नंबर्स गरजे पैकी चड लांबावन वेळ वेबाडसो मंगळुरी रोसाचें खाशेलेंपण. बी द चेंज यू विश टू सी म्हणटात. बदलावण म्हजेतावन म्हज्या घरातावन प्रारंभ जायजे म्हूण हर एकल्यान चिंतल्यार आमच्या रोसाचें कार्य आपलो भर्म पाटीं जोडूंक पावतलें म्हणल्यार दुबाव ना. ह्या दिशेन अशें केल्यार कशें? रोसाच्या संभ्रमाच्या माटवान कृशी संबंदीत वस्तू दवरून आमच्या मालगड्यांनी वापरलेल्या रुखाडाच्या रांदपाक वस्तूंनी वेदी सुजोवन आयल्या ओळ्यांक येवकार मागोवंक येजमान येजमानींच हरवण पानपडुदाक घेवन प्रवेश दरवाट्या लागीं रावल्यार आमच्या तरण्या पिळगेक आमच्या संस्कृतीची वळख करून दिल्ले परी जातालें. केवल फोटो व्हिडिओ खातीर नार्ल फोडून कुवाळो कातरच्या बदला कार्य सुरू जावच्या एका वरा पयलेंच लागशिल्ल्या सैऱ्यांनी घरा संगाता मेळोवन ही रिवाज चलयल्यार सालांत वेळी उरप येत आनी कुटुंबा संबंदी घट जाता. नीज जावन ओजी बांदची संस्कृती उरोवंक आसक्त आसा तर रोसाच्या सकाळीं वजी स्विकार करून वज्यांतली रांदवय तांदूळ वापरनच कुटुंबाच्यांनी संगाता मेळोवन रांदल्यार ह्या रिवाजीक एक अर्थ आसा. अशें करूंक साध्य नांतर वजें रद्द करून वेळ उरोवचो कितल्याकी बरें. पयलें बँडाच्या आवाजाकच उडोवन पडसो वज्याचो भाड्याचो दुकोर आतां वज्या खातीर साबार माटवांची भोंवडी मारल्या उपरांत गरनाळेच्या आवाजाकी कान हालयना. ओबयो कळीत आसल्यान कार्याची ओळीक दिता आसतना रोसाच्यो ओबयो वेर्स सांगूंक प्रत्येक आपोवणें दिल्यार भोव बरें. अशें करच्यान ओबयो कळीत नातल्ल्यांक वत्ताय करचें चुकता. अर्थाभरीत ओव्या मदें कोणेय दोड्या अर्थाच्यो ओव्यो म्हळ्ळ्यांतर उरल्यांनी जापस दिनासतना रावल्यार कशें? अशें केल्ल्यान तुवें ओव्यांचो भर्म उणें करूंक नाय बगार तुजीच मर्याद होगडावन घेतली म्हणलो संदेश तांकां दिल्ले परी जाता. हाचे सुमय आमच्या भुरग्यांक सिंगींग स्केटींग म्युजीक अशें क्लाशींक धाडिल्ले परी ओव्यो वेर्स घुमटा पदांच्या तरबेती कार्यागारांक हजर जावन उत्तेजन दिवचें गरजेचें. देड्यांक रोस पुसल्या तांच्या आंकवारपणाक आपाव मेळ्ळी हास्यास्पद संगत कुशीन दवन देड्यांक रोस पुसच्याक लागसो सडीत वेळ तांकां नावंक नाणयेची वेवस्था रोस पुसून घेतिल्ल्या देड्यांनी नावन येता पर्यंत रोसा कार्य मुंदरूंक जावची हरकत हें सर मतीन दवरून व्हंकले न्हवऱ्याक मात्र रोस पुसची रिवाज पाळयेत. व्हंकल न्हवऱ्याक रोस सोडून हेर कितेंय पुसचें न्हय म्हूण जागृती हाडची गरज. व्हंकल न्हवरो नाण संपोवन पाटी येता म्हणसर वेळ आसता जाल्ल्यान त्या वेळारच जेवण दिवयेत. तांकां राखचें कड्डायचें न्हय पूण एखाद्या वेळा अखेरेकच जेवण दी जाय म्हणचें तर ह्या वेळार कोंकणी हुमेण्यो गादी पदां सवाला रुपार विसान लोकांक व्यस्त दवरयेत. विविध भासांचो लोक कार्यांत हजर आसता देखून वा नव्या सैऱ्यांक समजोवच्या खातीर इंग्लीश वापरचें समर्थन करियेत कोण ना पूण ओबयो तरी कोंकणींतच सांगून कार्य जाता तितलें कोंकणींतच दवरल्यार भोव बरें. एक संगत आमी उडास दवरया. कार्यनिर्वाहक वा MC आज वृत्ती वा प्रोफेशनल जाला. तशें जावन ताच्या मतींतलें प्लान बगलेक दवरून तुमी सांगिल्ले परी कार्य मांडून हाडची अनिवार्य परिस्थिती MCची. हेच अनिवार्य परिस्थितीन MCक असहायक सयत केल्ले जायते दाखले आसात. आमगेर साबार वर्सां उपरांत गम्मत रोसाचें कार्य 10:30 म्हणसरपणी खेळ मांडून हाड मागीरच जेवण दी जाय म्हूण MCक सांगिल्ले थोडे येजमानी आसात. आमची कुशालगाय आयिल्ल्या सैऱ्यांक विराराय जायत गी म्हूण चिंतची गरज. तशेंच कार्या पयलेंच घरच्यांक मेळोवन इल्ली सलाह सुचना दिवन कार्य वेळार सुरवातून वेळार संपोवचें MCची जबाबदारी आनी ताका आसचें एक चॅलेंज. पूण माटवान जावच्या थोड्या संगतींक आपलो सहमत नातल्यारी उपाय नासतना MCन तातूंत भाग घेजय पडटा म्हणलें आनी एक कोडूसत. आमच्या रोसाच्या कार्याक राती 8 वरां जाल्यारय सैरींच येवनात. खाली चेरां घेवन कार्य कशें सुरवातचें म्हणटात गी. एक सिंपल सोल्युशन आसा. आमकां ओळीक आशिल्ल्या कार्याक आमी वेळार गेल्यार आमच्या कार्याकी सैरीं वेळार पावतली. दिस इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. आमच्या साबारांच्या मतींत एक सवाल आसा. रोसाक पवित्र म्हण येत गी. रोस केवल नितळायाचो संकेत.
रोसाचें कार्य एक अपोट सांस्कृतिक कार्य खंयच्याय लेकार क्रिस्ती धर्माक लक्ती जाल्लें धार्मीक कार्य बिलकुल न्हय. हें सोड गरजे भायर ताका पवित्र कांय चिटकावची समर्पक न्हय. जेजू क्रिस्तान ताच्या 33 वर्सांच्या संवसारी जिवितान नार्ल पळयल्लोय ना कोण ना. थोड्या गांवांनी मागण्या विधी सोलोवंक आयिल्ल्या याजकांनी रोसाची वाटली बेंजार करची रीत चालतेर आसा तरी हें कोंकण करावळेन पळोवंक मेळचें भारीच अप्रूप. इनफॅक्ट आदीं याजक रोसाक हजरच जायनातले. कोणाक रोस पुसला तांकां मात्र लग्न सक्रामेंत म्हणले नियम कांय ना. कार्यांत धार्मीक आसात तर संतोष, पूण ती येवनात म्हणून कार्य सुरू करूंक घळाय करची वा 5 कण तेर्स नासतना रोस अपूर्ण म्हूण चिंतचें राजा विग्गी. तशें जाल्ल्यान रोसातावन पवित्रपण मेकळेंच जावन आसल्यार बरें. पळोवंक गेल्यार पातयेतल्यांक देवान रचल्ली हर एक संगती पवित्रस. आनी आजकालचें एक ट्रेंड आसा, व्हंकल न्हवऱ्याक सांगाता रोस पुसल्यार खर्च, वेळ, वावंट सक्कड उरताने म्हणलो एक वाद. हो विशय तुमकां सोडुल्लो. हें तुमी मानून घेतात तर मुखल्या दिसांनी हो विशय न्यू नॉर्मल जातलो. कानी गलेन तेल म्हणटना पुताच्या कानाक गी वा सुनेच्या कानाक तेल घालचें म्हण तुमकां कळीत असल्यार जालें. पूण ह्या ट्रेंडान नव्या चर्चेक अवकाश करून दिला. कालक्य तक्का कोला अनिवार्य. आज घरांत जावचीं कार्य सालान जातात. दिवो पेटोवन मांडास कातरचे कडे शॅम्पेन आनी केक आमी हाडल्या. उर्माल कुतावसून एप्रिल मेयांतल्या धगीक 4 पीस सूट शिरकावन रेस्पेराक उबे रावन शिस्ताव. तर रोसाच्या कार्यांत गरजेची बदलावण कित्याक करूंक नजो? उडास दवरया, आमच्या पुर्वजांची जिवित रीत साल समकण आनी रिवाजी तेंपा उपरांत आमची संस्कृती जाता. आमची जिवित रीत आनी रिवाजी आमच्या मुखल्या पिळगेची संस्कृती. साल समकणांनी काळात एकीत बदलाप जाता आनी हो बदलाप मानून घेवन ताचे तेकीत आमकां बदलून घेवचें वाजबी आनी बुदवंतकाय. तें सोड आबान रोयिल्लो गोळी रूप म्हूण ताचेर दोरी घेवचें न्हय. आमची संस्कृतीच जाय म्हूण आसली तर आमी आनीकय उर्माल कुताव घालीचे आसलो. पूण आमी पॅन्ट शर्ट मानून घेतलां. आमचेंच न्हय आसली कुर्ता पजामा शेरवानी आमचे सांस्कृतीक नेसण कशें जालें? आमी आज खंयची संस्कृती म्हूण मानता ती ताचे बरनी पयलेंची एक संस्कृती बदलूनच वापराक आयिल्ली. हें सोंपें सत समजून मानून घेतल्यार खंयच्याय संस्कृतेक राखवल्यांची गरज ना. खंयच्याय रिवाजीचो मूळ उद्देश भंगयना जाल्यार जालें. तशें पळोवंक गेल्यार मेकअप किटाच्या ह्या काळार सोबाय सोडूंक रोस पुसचेंच इररिलवंट वा अप्रस्तूत. आमचो उद्देश चर्चेक एक वेदी दिवची आनी आज आमी घेतिल्ल्या विशयान फॉर एंड अगेन्स्ट जायती चर्चा जातली तें आमी जाणा. कित्याक हो सक्तांक लक्ती जाल्लो विशय. वी अग्री टू डिसएग्री. तुमची टिका, शाबासकी, सूचना कमेंट सेक्शनार घालात. ती पळयतना आमच्या मिनतेक प्रतिफळ मेळिल्लो अनुभव जाता. व्हिडिओ पसंत जालो तर तुमच्या मोगांच्या की धाडात. संपवच्या पयलें आमची सांस्कृतीक मौल्यां मलगड्यांनी आमकां दिल्ली वर्ती आस्त. पूण ती आस्त म्हूण मात्र लेखी नासतना आमच्या मुखल्या पिळगेतावन आमी काण गेल्लें रीण म्हणलें चिंताप आमच्या मनांनी रोमोवंक जाय. जशें रीण फारीक करचो आमचो कायदो तशेंच आमच्या समुदायाक मुल्या फतोर जावन आसची. आमची सांस्कृतीक आचरणां विभाट नासतना आधुनीक परिगतेक जायशें ती मांडून हाड. तांचो खरो अर्थ मुखल्या पिळगेक हस्तांतर करची आमची जबाबदारी न्हयगी. तें सोड आमचो दुडू आमचें कार्य आनी आमकां जाय सल्ले बरी चलयता म्हूण विचित्रवाद माणसो तर रोस म्हणलें नांवूच रद्द कर. ह्या संभ्रमाक प्री वेडिंग फंक्शन वा बॅचलर पार्टी म्हूण आपोवचे दीस पयस ना. चिंतून पळया. नमस्कार.